म्हापशा जे 14 सालान आमचे रिएसेसमेंट जाल्ले आनी त्याच्या नंतर आमचे रिएसेसमेंट जावंकूच ना. सो ह्या खेपे सगळ्यांचे म्हणजे तुमी पळयलां आसत सगळ्यांनी भरपूर एनक्रोचमेंट केल्लें आसा. आपल्याक जाय तशें वाडयल्लीं आसा घरां किंवा बिराडां किंवा शॉपां हे सगळे जे कितें मान्यताय घेवन आसतना म्युन्सिपाल्टीन जे जाल्लें आसा एनक्रोचमेंट तेचेर आमी रिएसेसमेंट करपाचें केलां आनी ते आमी आज पासून एक्चुली काल पासून ते बारीकशे सुरू जाल्ले आसा. म्हाका एक लोकांक सांगचें दिसता की लोकांनी तर पयलींच आपले रिएसेसमेंट जे कितें वाडयलां जे कितें काम वाडयल्लें आसा ते जर पयलींच हांगासर नोंद करता रजिस्टर करता जाल्यार चड बरें जातलें. आनी ना जाल्यार आमचे हे टीम जी केल्ली आसा आमी 4 तरेची 4 भागांनी टीम वयतली ती तुमच्या दारान येतली. ते कितें आसा थरतले ते मागीर एसेसमेंट हातीन येयल्या उपरांत तेजेर कितें थरोवपाचें कितें करपाचें तो मागीरचो भाग आसता.